आम्ही तुमका जर आपल्याला करा 50 येतं, अरे बाबा तुमचे गोय आहे, तुमचे माणकुले गोय स्वर्गासारखे गोय, तुमचे नशीब तुम्ही हांगा जन्म गेले स्वर्गान, ते स्वर्ग आणि खंय पळोवंक वचो नाका. अरे हे डोंगर न्हंय बाई झरे मेंग्रुज हे आमचे स्वर्ग मरे. लोक हांगासर हे स्वर्गाचे सुख भोगपाक भायलो लोक हांगा येऊन रावला. आयज मायग्रंट जो हांगा सेटल जाला हे स्वर्गाचे सुख भोगपाक, आणि आम्ही या स्वर्गाचो नरक करपाक उठले, जे आयज आम्ही उलयना ते. कितें म्हाका सांग, कितें बरें केलें प्रमोद सावंतान, कितें बरें केलें बाकीच्या मिनिस्टरांनी, कितें बरें केलें त्या 8 आमदारांनी जे आयज डेव्हलपमेंटाच्या नावान ते ह्या बीजेपी सरकारा बरोबर गेले, देवाचे शपथी खावन गेले. सगळ्या फुड्यान तुमकां खबर आसा वत प्रमोद सावंत बाबूश मोन्सेरेताक कितें कितें म्हणटालो तो आमकां खबर आसा, तुम्ही पळयला सगळ्यांनी. वत प्रमोद सावंत हेची बायल दिगंबर कामती कितें कितें म्हणटाली ती तुम्ही पळयले. आणि हे अशे फटींगपणा करून सुद्धा आम्ही तांकां साथ दितले, अंधभक्त जातले. अरे फटयतात रे आमकां सगळे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नावान इरिगेशन कमांडातले जागे काबार करतात रे. आज डोंगर आख्खे आमचे मांद्रे बिंद्रे चोपडे सगळे डोंगर काबार केले हेंच्यांनी. सकयल फेब्रुवारी आणि एप्रिल म्हयन्यात बाई उदीक नासता रे. ही परिस्थिती आयची, याच्या खातीर झगडपाक जाय. फाटीं आमी ह्याच गांवांत प्रोटेस्टाक गेलेले, हांगासरूय डोंगरांचेर कन्स्ट्रक्शनां, आणि करतात ते करतात, बाउन्सर घालतात. आता हे बाउन्सर कल्चर कोणी हाडले, यांच्यानी हाडले, या सरकारान हाडला. हे मंत्र्यान बाउन्सर जाय भंय दिसता तांकां कितें. आणि तेच बाउन्सर सगळी नाटकां करतात. भुतानीचो प्रोजेक्ट सांकवाळ येता, बाउन्सर घालतात, दादागिरी करतात, गांवांतल्या लोकांकडे दादागिरी करतात. पुलीस स्टेशनाचेर गेले जाल्यार पुलीस तांकां सपोर्ट करता, आमच्या लोकांक सपोर्ट करना. सो ही सत्य परिस्थिती. कोणाचे गोंयकाराचे घर खाली करतात, बाउन्सर घालतात, आणि कितें पुलिसूय तांकां सपोर्ट करतात. चल्ला कितें आता अजूनही उलोवचे ना. सिद्धिनायकाक न्याय मेळना अजून. विलास मिटराक मारलो दिसा ढवळे, कितें रे आरटीआय मागलेले आरटीआय मेळना. डिपार्टमेंटातल्या फायली गायब जाता. टायगर रिझर्वाची फायल गायब खंय. टायगर रिझर्व 2018ची जी फायल आसलेली ती गायब झाली. वाचला मरे पेपर तुम्ही, वाचला मरे. टायगर रिझर्वाची फायल गायब. आता टायगर रिझर्व म्हटल्यार कितें, ते फॉरेस्ट सेव्ह करपाचो एक प्रयत्न, म्हादई सेव्ह करपाचो एक प्रयत्न. म्हटल्यार हे बुरशे राजकारण खंयच्या लेवलार पावला ते तुम्ही विचार करा. तुमकां क्रांतिकारी आयज जावचे पडटले सगळें. म्हाका कितें पडला म्हणून तर निश्चात न्हू, घरा कडेन कांय मेळपाक ना. लास्टाक कितें मेळटलें खबर आहा तुका, सपाट गोंया सारखे भरलेली शेतां, बोडके दोंगर, कितें न्हंय पुरलेले सगळे, कितें आमचे वॉटर बॉडीज काबार जाल्लेले हे गोंया मेळटले. आनी म्हापशा आमी वॉटर बॉडीज काबार जातना पळयता, म्हापशा आमी शेतां काबार जातना पळयता, बोस्टोडची शेतां काबार जाता. कोण उलयना, आमदार बीन पंच कितें हेंकां विचारून फायदोच ना. तांकां कितें दिसता सांग, सगळें राजकारण आमच्याच हातीन दिलेलें आसा म्हणून, पंचांच्या हातीन. कितें पंचायत कोऑपरेट करिना. आयज पंचायतीन सरपंच कोण जाता ते तुम्ही पळयले मरे. सो आयज कितें म्हणून सांगू, आतां येयल्ले गेल्ले फावटी मिटिंगेक हेच उलोवपाचें पडटा. आयज तुमकां सिंपल हांव सादे भाशेन सांगता, एक्टिविस्ट भायर सरला फक्त आमचे जमिनी काबार जाता म्हणून, शेतां काबार जाता म्हणून, डोंगर नश्ट जाता म्हणून, आणि बाकीचे जे पर्यावरण आहा ते नश्ट जाता म्हणून. आयज हत्ती आमच्या गांवांत येवपाक लागले, बिबटे आमच्या गांवांत येवंक लागले, कुत्र्यांक व्हरोंक लागले. आयज गोंय रेडे फोंड्या भोंवतात. परिस्थिती कशी आहा, वायट आहा सारकी. आमी फक्त पेपराचेर वाचता, पळयता आनी वोग्गी रावता, म्हाजे कडेन जावचें ना. आयज आमचे कडेन इतलो पावर आसा की आमी ह्या राजकारण्यांक पांया कडेन हाडपाक शकता, पूण आमी हाडूंक सोदिना. कित्याक कोण म्हणटा म्हाज्या चेड्याचें काम जावंक जाय, कोण म्हणटा म्हाका बिझनस मेळोंक जाय, कोण म्हणटा टेंडर मेळोंक जाय, कोण म्हणटा ना रे ते धड न्हू ते मारतले. पूण आतां आमकां ही हिंदी पिक्चरांतल्या भशेन जालें तशें जालें. अमरीश पुरी दादागिरी करता आनी आख्खो गांव वग्गी रावता हो सारको. कितें परिस्थिती पळय कशें आहा, वायट धरूं नाका, हांव सत्य उलयतां. कितें सत्य सदांच कोडू आसता, आनी सत्याक आयज मार पडला. सत्य आयज बांबोळेन न्हिदला हॉस्पिटलांत, आनी असत्य आयज मजा मारता थंयसर. असत्य आयज केस मॅनिप्युलेट करूंक भोंवता. रामाचेर म्हाका एक सांगा, रामाक जर पयशे घेवपाचे आसले, सेटिंग करपाचें आसलें, मार कित्याक खातलो आसलो, ह्या प्रश्नाचें उत्तर दिया म्हाका. मार खातलो आसलो तो, पयलींच सेटिंग करतलो आसलो मरे करपाक जाय जाल्यार. मार खावन जीएमसीन न्हिदचो नासलो, दोळो फोडून घेवचो नासलो पयशां खातीर. आनी कोण कोणाक तोंडाक शेण लावन इतलो मारून बडोवन कोण पयशे घेवन सेटिंग करतलो. इतली गोंयकार जाल्यार म्हाका दिसना करतलो कसो. रामा ह्या मातयेचो गोंयकार, नीज गोंयकार तो. कितें आयज जे सगळे राजकारण चल्लां, फादर बिस्मार्काचें अशेंच नांव पिड्ड्यार केलें हेंच्यांनी. फादर बिस्मार्क जो झगडटालो न्हू, आमी फादर बिस्मार्काचे प्रोडक्ट म्हणूंक शकता तुमी. कित्याक तेचे एक्टिविजम पळोवन आयज आमी वयर सरला, आनी तेणी कितें कितें केलां तें आमी फुडें व्हरपाक सोदता. कितें तुमकां एकूच सांगता, आयज आमी आसतले नासतले, पूण आमी जे व्हिडिओ काडल्यात न्हू ते सदांच पळया.
ज्या दिसा तुमच्या आंगान क्रांतिकारी जितो जालो न्हू आनी तुमकां दिसले गोंया वाचोवपाचें म्हणून आमचे व्हिडिओ तुमच्या कामाक येतले, कळ्ळें तुका? कित्याक सांग परिस्थिती अशी येयल्या, संजय बर्डे केन्ना मरात तो सांगपाक शकना, मारियान केन्ना मरात तो सांगपाक शकना, फिडोल केन्ना मरात ते सांगपाक शकना, स्वप्नेश केन्ना वयर वता तो सांगपाक शकना, शंकर पळोवची केन्ना मरात तो सांगपाक शकना, तोनोज केन्ना मरात तो सांगपाक शकना. ही परिस्थिती येयलेली आसा. हांव मिडिया कडेन मागता, तुमकां आमी जे 4th पिलर म्हणटा न्हू, त्या 4th पिलरा भशेनूच रावा. जो रिस्पेक्ट तुमकां दिला न्हू, तो रिस्पेक्ट घेया. राजकारण्यां खातीर तुमी बळी पडो नाका. आयज तुमच्या आदाराचे लोक आसा, तुमी जे दाखयता ते लोक पळयता, तुमी सत्य दाखयता म्हणून लोक विश्वास दवरता, आनी ज्या दिसा तुमचेर विश्वास गेलो ते दिसा तुमचे धंदे तुमकां बंद करचे पडटले. जागे जाय गोंयकारांनो, हांवें कितें सांगलां तेचेर विचार करा घरा कडेन वचून. देव बरें करूं. खरोखरच आज भारतीय जनता पार्टी जी पळय आसा ती बाउन्सर जनता पार्टी जाल्या. तुमकां दिसना? वयता वयता. नमस्कार. सारखी 2 मिनिटां घेता, पण कॉन्सन्ट्रेट सारखें करता. ज्या जाग्यार कोणाक दुखतले थंयच कॉन्सन्ट्रेट करता. रामाचेर अटॅक जाल्या नंतर रामाक हॉस्पिटलांत दवरलो, आणि आता रामाची जी केस कशा पद्धतीन पेड्यार करपाक जाय पळय, ताजेर सगळ्यांचे म्हणजे जे सरकारान आसा तांचो कल आसा. रामाक न्याय खंय मेळूं जाय? कोण सांगू शकता खंय मेळटलो न्याय? कोर्टान न्ही, कोर्टान मरे. रामाची केस कोर्टान वचच्या पयलीं सरकाराची जी मिडिया आसा पळय ती भायल्या भायर थारूंक सोदता. आमी थारूंक दितले? मोठ्यान सांगा. म्हाका भाशा आयकूंक कमी येता. व्हेरी गुड. आता हे कित्याक सांगता खबर आसा? ही 2 मिनिटां म्हजी सामकी वापरता हांव. रामा हो स्टेट इश्यू जावन नॅशनल इश्यू जालो. भायल्या चॅलेंज आमगेले नॅशनल चॅनल आसा ताजेरूच न्यूज आयलो. मोठ्या प्रमाणात बीजेपी सरकाराक हाचो त्रास जालो, आणि हाच्या फुडें त्रास जातलो. आमी सगळ्यांनी एकमेव गजाल थारोवंक जाय. आता आमी गोंयकार म्हणून आमी सगळे भायर सरल्या. हांव तुमकां जागृत जाया आनी कितें जाय काय म्हणटो ना, कारण तुमी जे हांगा आयल्या जागृत आसा म्हणून आयल्या. आमी सगळ्यांनी हात वयर काडचे पडटले. लेट अस रेज आवर हँड्स. सोपूत घेऊया. जोपर्यंत रामान आमच्या न्याय मिळाना तोपर्यंत आम्ही गोंयकार झगडत रावतले या सरकाराच्या विरुद्ध. धन्यवाद. आता लास्ट स्पीकर हो संजय नाईक जो पळय आसा तो खास करून बोमाचो कोण आयला. आणि बोमास तुमकां खबर आसा की ते एक देवस्थान आसा ते सरकार चालय पावना. कित्या खातीर? हा गोंयचो मोग आहा. आयज जे आमी हिंगा जमा जाले ते कित्याक आमकां मोग आहा. मॅक्झिमम जर आयज पळयलें हांगा क्रिश्चन लोक चड दिसता. हांव हिंदुत्व म्हणणाऱ्या ह्या हिंदूंक हांव सांगता, आयज खरें जर गोंय आमचें काबार जालां. कित्याक? आयज गोंयकार हो सुशेगाद म्हणटालो न्हिदोन रावलो. आयज न्हिदोन रावलो सुशेगाद गोंयकार, हेजे तेणी फायदो घेतलो, आनी आयज आमचें अर्दे गोंय काबार जावन गेलां. आयज जर उठना गोंयकारां, न्हिदलोलो उठ. 3 वर्सां जालां हांव बोब मारता बोमासान, उठ गोंयकारा, उठ गोंयकारा, उठ गोंयकारा म्हणून. पूण आयज खंय तरी देव आसा. ह्या धर्तरेचेर, गोंयच्या धर्तरेचेर आमचो गोंयचो साहेब आसा, आमची महालक्ष्मी आसा, तशें सगळे राखणदार आसा. तेणी एक आवाज दिला रामाच्या रुपान. अरे गोंयकारा, न्हिदला तो उठ आता तरी. तुझे गोंय आयज काबार केले राजकारणी. जे राजकारण्याकडे आमी हे गोंय सोपयले ते राजकारण्यांनी आयज आमचे गोंय अर्दे काबार केला. आयज तरी उठ आणि हे गोंय आयज तुझ्या हातीन घे. प्रत्येक गोंयकाराक आयज उलो मारता हिंगा सानाव. प्रत्येक गोंयच्या गोंयकाराक उलो मारता. हे गोंय तुमचे येणाऱ्या पिळगेक जाय. अरे आख्या इंडियेक जर सुशेगाद जगताले, सुशेगाद आमी श्वास घेताले, ते जावन आसा गोंय आमचें माणकुलें गोंय. आनी सगळ्यान ब्युटिफूल जर कोण म्हणटाले, आनी आमचे गोंयान येवपाक इतले आशेताले लोक आख्खे इंडियेचे, ते गोंय आयज खंय पावलां. जे सूख आमी भोगले, आमी चडशे हांगा 70-65 वर्सांचे लोक आहा. भुरगे कोण दिसना, भुरग्यांक पडलेलेच ना. जे सूख आमी भोगला ह्या गोंयान, भोगला न्हू.
हे सुंदर गोंय आम्ही पळयताले न्हू, हे राजकारण्या खातीर आयज गोंय आमचे ते निसंटान जावन गेले. जे गोंयान आमी केन्नाच खून पळयनासले ते खून दिसाक 5-5 जावंक लागले. चलता भोंवता आसतना आमच्या बायल भुरग्यांची फकाणां करूंक लागलेले आसा हे लोक भायले. हे कोणा खातीर जाला? अरे लॉज धरा, जे पळय सेक्रेटरीएटान बसले आमी निवडून दिल्ले लॉज धरा. आयज आमकां हे झूज मारचे पडटा कित्याक एक्टिव्हिस्ट आयज तयार कित्याक जाले? आमकां राजकारणान वचपाचें ना, आमकां कसलो एम ना आमचो. अरे गोंय आमी तुमच्या हातीन दिल्ले, ते जर तुमकां सांबाळूंक जायना आयज आमकां भायर सरचे पडले. प्रत्येक गोंयकाराक एक्टिव्हिस्ट जावचो पडटलो आनी आमच्या सगळे जे आमी फुडें चल्ले तेंच्या खानाक खान लावन हातीक हात धरून हे गोंय सांबाळपाक आमी फुडें वयचे पडटले आनी हे गोंय आमी राखतले हेजी आस बाळगिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. गुड नायट. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी आयली एका उतराक आनी आमची रॅली आहा ती सक्सेसफूल केली. तशेंच हांव सिस्टर आनी बाकीचे जे कोण आमचे सेव गोवा एनवायरमेंटाचे खुबशे हांगा वांगडी आसात ते उलयले नात पूण ताणें आमकां बरो सपोर्ट दिलो. तशीं जाणटी बायलां भुरगीं तरणाटे सगल्यांनी सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आमी एक लास्ट स्लोगन एक दिवया कळ्ळें तुका. आनीक स्लोगन